तुम्ही म्हणलें की गोविंद गावडे हो लोकांचो आवाज आसा. म्हाका याद जाता 2017 2016 जेन्ना ऑलरेडी एक तुमचें नांव पिर्योळ मतदारसंघात सामकी एक वेव जाल्ली, जे लोक म्हणटाले बाकीचे मतदारसंघातले खबर ना पूण पिर्योळा गोविंद गावडे शुअर. तेन्ना तुमकां बीजेपीन हांगा फक्त सपोर्ट केल्ले, बट यू आर कंटेस्टिंग एज एन इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट. ताजे फाटल्यान तुमी निवडून आयले, तुमी जिखले, ताजे फाटल्यान 2022 तुमी बीजेपीच्या टिकेटीचेर कंटेस्ट केले. तुमकां दिसता की ही एक हांगा खंय तरी चूक जाली, आपूण जर समजा जर बीजेपीक नाशिल्लो जाल्यार ही आज पाळी येवची नाशिल्ली म्हणून? नॉर्मली हांव तशें म्हणपाक शकना. कारण कशें आसा, तो वेळ, तो टायम, ते सिच्युएशन. हय. आनी एक म्हणजे प्रमोद सावंत जो आसा ताजे बरोबर आशिल्लो तो संवाद, ह्या दृश्टिकोनांतल्यान. आनी हांवें एक गोश्ट हांव त्या वेळाचेर हांवें सांगिल्ली आशिल्ली, पळय म्हाका खंयच्याच भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्याक बीन म्हाका कांयच दुखोवपाचें ना. हें हांवें त्या वेळाचेर हांव सांगतालो. ज्या वेळाचेर ना ते विनेबिलिटी फॅक्टर हो खूब म्हत्वाचो आसा. आनी हांवें कितें म्हणलें, म्हाका याद जाता, हांव परत एकदां आदरणीय मनोहरभाई पर्रीकाराचे हांव उल्लेख करतलो, कारण तुवें 17चो विशय घेतलो. हय. ज्या वेळाचेर म्हाका 17क मनोहरभाईन दोनदा आपोवन हाडलो की तूं भारतीय जनता पक्षाची टिकेट घे, कारण म्हजी ग्रावंड वर्क म्हाका खबर आशिल्लें, म्हाजी रियलिटी म्हाका खबर आशिल्ली. हांवें मनोहरभाई कडेन एकूच मागणी केल्ली आशिल्ली, तुका जर दिसता जाल्यार तूं म्हाका भायल्यान तेंको दी, हांव तुजे बरोबर सदांच आसतलो. आनी हांव त्या उतराक हांवें तें तारिल्लें आहा. हांवें त्या उतराक शब्द जो आशिल्लो तो मानवलेलो आसा. पूण एक गोश्ट मनोहरभाई पर्रीकार म्हाका, हांवें ताका एक सहज एक प्रश्न विचारलो, हांसता, भाई तूं म्हाका इतलो फोर्स कित्याक करता? ताच्या वेळाचेर ताणें कितें सांगलें जाण तूं, हें जें खोदूळ जें राजकारण जाल्लें आहा तें निवळ करपा खातीर म्हाका गोविंद गावडे सारको बरोबर जाय.